नमस्कार, पोया प्राइम खबरो। नायजेरियन नागरिकाच्या खून प्रकरणात पोलिसांचो गचाळ तपास, ठोस पुरावे नात, ओळख परेडीतूय चूक, जामीन दितनाच फ्राक तपासाचेर कोर्टान मारली बळी। हिंदू अधिवेशनात लोकशाहीच्या सिद्धांताक मारले गुड्ड्याक, हिंदू राष्ट्राची स्थापना, हिंदुत्ववाद्यांक सक्षम करप, नरेंद्र दाभोळकर सारख्यांक हटोवपाचे आवाहन। पाश्चात्य संस्कृती आड वावुरपाच्या नावान बायलांक बडोवपाचो आरोप जाल्लो श्रीराम सेनेचो मुखेली प्रमोद मुथालिकाक गोंयांत प्रवेश नाका, गोंयकारांची बंदीक तेंको। गोंय सरकारान तयार केल्ल्या गुंतवणूक धोरणाक लागून उद्देगीक वाठारांत क्रांती जातली, गोंयांतल्या उद्देजकांनी उक्तायल्या आस्त, मुळाव्यो सुविधा पयलीं दिवपाची मागणी। भारताचो असिस्टंट सॉलिसिटर जनरल दत्तप्रसाद लवंदेची नेमणूक रद्द करची, काँग्रेसीची प्रधानमंत्र्याकडे मागणी, वीज मंत्री बदलचो म्हणून मुख्यमंत्र्याक गाराणे। आणि कोस्टारिका आणि फ्रांस पावले फिफा वर्ल्ड कपाच्या प्री क्वार्टर फायनलीत, इंग्लंड सर्तींतल्यान भायर। खबरो विस्तारान। परवरे कायद्याची लखतरां काडपी घडणुकेक कारण थारिल्ल्या नायजेरियन नागरीक ओबोदो उझोमो सिमेओनाच्या खुन्याक केन्ना ख्यास्त मेळूंक शकता? शापोरा गांवचे थळावे ड्रग पेडलर आनी नायजेरियन ड्रग पेडलरां मदीं कबलात जाल्या काय कितें? न्यायालयान ओबोदो प्रकरणात आरोपींक जामीन दितना म्हापशें पुलिसाच्या चौकशेचेर खर टिका केल्या। आरोपींनी खून केला हें सिद्ध करपा खातीर गरजेचे पुरावे दिवपाक पुलीस अपेशीत आसल्यात। ओळख परेडूय सारकी जाल्ली ना। ही निरीक्षणां नोंद करून कोर्टान आरोपींक जामीन दिला। पळयात खासा रिपोर्ट। नायजेरियन नागरीक ओबोदो उझोमो सिमेओनाच्या खुना उपरांत चाळवल्ल्या नायजेरियनांनी गोंयच्या पुलिसां मुखार परवरे घातिल्लो धुमाकोळ पर्रा, म्हापशें आनी परवरेचे लोक अजून विसरूंक ना। ह्या खून प्रकरणात पुलिसांनी पर्राच्या 14 थळाव्या आड कागाळ नोंद केल्ली। कितलेशेच दिसा उपरांत तातूंतल्या फक्त 10 जाणांक पुलिसांनी धरले। आयज मेरेन 4 आरोपी फरारच। पूण म्हापशें पुलिसांनी केल्ली चौकशी पळयात, मुखेल आरोपी ओमकार पालयेकारा सयत 6 आरोपींक जामीन मेळ्ळो। जामीन दितना कोर्टान पुलिसांनी केल्ले मेळमेळीत चौकशेचेर बोट दवरले। गुन्यांवाचो प्रकार आनी आरोपी इतलो गंभीर आसतना पुलिसांनी आरोपपत्रा वांगडा बरे पुरावे सादर करूंक ना, तातूंत प्रतापदर्शनी गुन्यांव केल्ल्याचे कसलेच पुरावे दिसनात, अशें कोर्ट म्हणटा। साक्षीदारांची जबानी ऐकीव म्हायतीचेर आदारार नोंद केल्या, हो बचाव पक्षाचो तर्क कोर्टान मान्य केला। आरोपींक खुनी म्हूण सिद्ध करपा खातीर वळख परेडूय करूंक ना। ह्या प्रकरणात प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार नाशिल्ल्याचे निरीक्षण कोर्टान नोंद केला। पूण सामके विश्वासनीय सुत्रांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण वळख परेड काडिल्ली, पूण ओबोदोच्या खुना वेळार ताचे वांगडा आशिल्लो साक्षीदार ओबिनो पॉलान एकाय आरोपीक वळखूंक ना। सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण थळावे ड्रग पेडलर आनी नायजेरियन गँगा मदीं कबलात जाल्ल्यान ओबिनोन आरोपींक वळखूंक ना। कॅटी क्रिस्ट बार्राच्या धन्यान आनी पिडिताच्या इश्टांनी दिल्ली नांवां न्यायालयाक प्रभावीत करूंक शकली ना। ताका लागून कोर्टान आरोपींक जामीन दिलो। कोर्ट म्हणटा एकाय साक्षीदारान आरोपीची पटपा सारकी नांवां दिवंक ना। फक्त किनीत एकेवेशान कांय नांवां दिल्यात, पूण ही फक्त पयलीं नांवां आडनांवां नात आनी थळाव्या वाठारांत ही नांवां सामान्य आशिल्ल्यान जो मेरेन नेमके आरोपींक वळखनात तो मेरेन सद्याच्या आरोपी आड संशया बगर आनी कांयच ना। Without coming on camera, a senior police officer told that the court has only granted bail to the accused, but the whole trial is yet to commence. But matter of concern is that the court has granted bail on the basis of facts produced in the charge sheet, and the whole trial is going to be based on that charge sheet only. Mukesh Kumar for Prudent. धर्माच्या नावान अधिवेशनाक घेवन लोकशाहीच्या मूळ तत्वांकूच चुडी कशी लावप हे सध्या रामनाथी चलिल्ले हिंदू अधिवेशन पळयल्यार समजता। हिंदू राष्ट्राची स्थापना करप, नरेंद्र दाभोळकरा भशेनूच काम करपी बाकीच्यांक हटोवप, मुस्लिम कट्टरवाद्यांक तोंड दिवंक हिंदुत्ववाद्यांक बळकट करप
असले देशविघातक विचार ह्या अधिवेशनात उलोवंक लागल्यात। अगर हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है तो इन विश्वासघातियों को तथा उनके पश्चात ये भ्रष्ट राजनेताओं को हटाना अनिवार्य होगा। हिंदू राष्ट्र के लिए धर्म क्रांति करने के लिए सिद्ध होना जरूरी है। लोकशाय, धर्मनिरपेक्ष आणि एकचाराच्यो गजाली भारत अभिमानान सगळ्यांक सांगता, मात स्वताक हिंदू धर्माचे रक्षक म्हणपी देशाविघातक भावनांची विखारी बिया रोवपाक लागल्यात। कट्टर मुस्लिमांपासून हिंदुत्वादींक वाटोवचे पडटले आणि ताचे खातीर तांकां बळकट करचे पडटले अशें ते म्हणटात। धर्मक्रांती खातीर युद्ध करपाचो उलो ते मारतात। अब डॉक्टर दाभोलकर नहीं रहे, फिर भी उनके समान हिंदुद्रोहियों के विरुद्ध हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हमारी लड़ाई तीस्ता सेटलवाड़, कमल फारूकी, असगर अली इंजीनियर समान हिंदू विरोधक, हिंदू होने पर भी हिंदुद्रोह करने वाले मार्कंडेय काटजू, राजेंद्र सच्चर, महेश भट्ट जैसे लोग तथा निरीश्वरवादी संगठन एवं राजनीतिक दलों के भ्रष्ट राजनेता, इन सभी के विरुद्ध हमारा यह अभिमान आगे समय में चलता रहेगा। हमें स्वातंत्र्यवीर सावरकर का युद्ध बिना स्वतंत्रता किसे मिली है, इस कथन को आचरण में लाकर हिंदू राष्ट्र के लिए धर्म क्रांति करने के लिए सिद्ध होना जरूरी है। हिंदू राष्ट्र घडोवंक धर्मक्रांती घडोवची पडटली। हिंदूंनी ताचे खातीर तयार रावचे पडटले, ही तांची भाषा। अब भाजपा और नरेंद्र मोदी की सत्ता आने की वजह से धर्मान मुसलमान जो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, वो अखंड पाकिस्तान के लिए फिर से यह जिहाद पुकारने की संभावना है और फिर हर गांव में, हर गली में दंगे या हिंसा छिड़कने की संभावना है। और इस परिस्थिति को सामना देने के लिए हिंदुओं की मनोवृत्ति बने और हिंदुओं की रक्षा हो, इसके लिए हमें इस अधिवेशन में और यहाँ से जाने वाले अपने अपने प्रांतों में हिंदुत्ववादियों को सक्षम करे, ऐसी हमको योजना कार्यान्वित करनी पड़ेगी। हे सगळे धर्मीक एकचाराची देख म्हूण जे राज्याक पळयतात ते गोंयांत चल्ला। हाचे वेल्यान कांय प्रस्न उपरासल्यात। हिंदू राष्ट्राची थापणूक मागप, धर्मक्रांती खातीर झुजपाक हिंदूंनी तयार रावप हे म्हणणे कितें? समाज वावुरप्यांक दुस्मान म्हणप, तांचे आड झुजप, तांकां कुशीक काडप ही भाषा। मुस्लिम कट्टरवाद्या आड हिंदुत्ववाद्यांक बळकट करून खासा येवजण आंखपाची घोषणा। भारतान हिंदू राष्ट्राची थापणूक करपाचेर चर्चा करपाक हिंदू जनजागृती समितीचे अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशन सध्या फोंड्या रामनाथी चालू आसा। अधिवेशनात देशातले तसेच देशाभायले प्रतिनिधी वांटेकार जाल्यात। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। रामनाथी सुरू आशिल्ल्या धर्मीक कार्यावळीक श्रीराम सेनेचो वादग्रस्त मुखेली प्रमोद मुथालीक गोंयांत येवंक शकता म्हूण गोंयच्या समाजीक मार्ग खवदळ पडला। रामनाथी फोंड्या हिंदू परिशदेक प्रमोद मुथालिकाक येवपाची शक्यताय आसा। श्रीराम सेनेचो मुखेली गोंयांत येवपाच्या शक्यतेचेर प्रुडंटान कांय मानेस्तांचे विचार जाणून घेतले। राज्य सरकारान प्रमोद मुथालिकाक गोंयांत येवंक दिवचो न्हय अशें चडशा जाणांचें मत। गोयच्या पर्यटन उद्देगाक प्रमोद मुथालिकाची विचारसरणी धोक्याची अशें मत समाज वावरपी दोतोर ऑस्कर रेबेलोन उक्तायला। पाश्चात सांस्कृतीक विरोध करपाच्या नांवान बायलांक बुडोवपाच्या मुथालिकाच्या कार्यपद्दतीक लागून गोंयांत येवपी पर्यटकांच्या मनात भिरांत तयार जातली। तो म्हणटा हिंदू धर्माचो आदर करतना ख्रिश्चन आनी इस्लामाकय आदर दिवचो। This is something extremely dangerous if we don't nip it in the bud for the tourism economy of Goa. गोंय जर वागता जाल्यार टुरिजमाचेर वागता आनी समज हांगा लोक आयले आनी हिंसाची भाशा केली आनी समज कितें लॉ आनी ऑर्डर सिट्युएशन जालें समज यू विल जस्ट हॅव टुरिस्ट नॉट इवन वॉन्टिंग टू लूक इन द डिरेक्शन ऑफ गोवा. सो दिस इज समथिंग दॅट यू नीड टू निप इन द बड. वन फॉर मॉरल रिजन्स बट मोर इम्पॉर्टंटली फॉर द इकॉनॉमिक रिजन्स. जाल्यार कलाकार राजदीप नायक म्हणटा आमकां हिंदू धर्माचो आदर करपाक प्रमोद मुथालिकान शिकोवपाची गरज ना. गोंय सरकारान प्रमोद मुथालिकाक गोंयांत येवपाक दिवचो न्ही म्हूण राजदीपान मागणी केल्या. हांव हिंदू धर्मान मानता पूण तो कसो मानचो हें कोणें तरी आमचेर लादपाक नाका. हांव देव मानता पूण देव कसो मानता तो हांवें ठरोवप. म्हाजेर कोण तरी मुतालीक येवन किंवा ते मुतालीक ज्यो संस्था आसा हिंदू धर्मवादी ह्या संस्थांनी आमकां सांगपा नाका की देव कसो माना किंवा हिंदू धर्म म्हणल्यार कितें. आमी हिंदू आनी आमी बरे भशेन तो सांबाळटा. आनी
समाज वावरपी सबिना मार्टिन्स म्हणटा मुतालिका सारखे मनीस गोंयान आयल्यार बायलांक धोक्याचे. We have a total revulsion and contempt for men who violate the human rights of others. This man is known to assault women, young women in the name of religion. Then we heard that he wants to distribute swords. I wonder what the IB and the CID are doing. मुकुल पै रायतुरकाराकूय प्रमोद मुतालिक गोंयान आयिल्लो नाका. एक पळय एंटी कॉन्स्टिट्युशनल टेंडन्सी, एंटी कॉन्स्टिट्युशनल प्रचार करणारो मनीस आसा जो दोन कम्युनिटी भितर तेड तयार करपाक शकता. अशे मनशाक गोंयान हाडून विशाची परीक्षा घेवची गरज ना. ताणें गोंयान तो कांयच करपाचो ना. गोंयाच्या बऱ्या खातीर तो कांयच वावुरचो ना. वयल्यान तो गोंयान फक्त टेन्शन तयार करतलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसाव.